Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. नवे शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण फाउंडेशन पावण्यार शिक्षणाची माध्यम भास ही मायभास. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे सांगतात त्या प्रमाण गोंयांत हेर राज्यांतले विद्यार्थी आसात, तांच्या भाषेचे शिक्षक दिवप खात्याक शक्य ना. सरकारान प्रादेशीक भाषा माध्यम भास म्हणून आपणावपाचो निर्णय घेतला. सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या नॉर्म्सा प्रमाणे एज फार एज पॉसिबल मदर टंग मातृभाषान शिक्षण जावपाचें अशें म्हणून आसा. पूण गोंयांत तुमी जाणा की सगळ्या भाशांचे लोक आसा. आमचे कडेन नेपाळी लोक आसा, कन्नडवाले आसतले, तामीळ आसतले, मल्याळम आसतले. हांकां टिचर तसो प्रोवायड करपाक पॉसिबल जातले काय ना हाचो सगळो विचार करून आमी रिजनल लँग्वेज अशें म्हणलां. एज फार एज पॉसिबल कोंकणी आनी मराठी अशें आमी आमच्या डॉक्युमेंटान म्हणलां आनी तशें तें जातलें. इंग्लीश ना, कोंकणी मराठी आनी इंग्लिशीकूय स्कोप दवरला. पूण एज फार एज पॉसिबल जशें गोंयांत चलता चडशीं स्कुलां कोंकणी आनी मराठीन चलता. प्रायमरी सद्या तशेंच आसतलें आनी थोडी इंग्लिशीनूय चलता. ताका फाटल्यान कितें तरी जर जाय जाल्यार तें एक ऑप्शन दवरलां. पूण गव्हर्मेंट फॉर्म आसा कोंकणी मराठी स्कुलां आमी एनकरेज करता. फाउंडेशनाच्या पावण्यावेल्या शाळांक अनुदान दिवपा विशीं सरकारान कसलोच निर्णय घेतिल्लो ना म्हूण शिक्षण संचालक सांगता. सध्या खात्या कडेन 620 मुळाव्यो शिक्षण संस्था नोंद आसात. तांकां इन्स्पेक्शना उपरांत मान्यताय मेळटली. खात्याचे रिकॉग्निशन मेळ्ळ्या उपरांत ह्यो संस्था अनुदानाक पात्र थारतल्यो. प्रायमरीक जो कितें ग्रांट आसा तो आसा तसो चालू उरतलो. ताच्या पयलींच्यो 3 क्लासीचो ग्रांटाचो आमी अजून पर्यंत विचार करूं ना. गव्हर्मेंटानूय ताचेर विचार करूं ना. कित्याक ग्रांट कोणाक दिता? रेकग्नायज स्कुलाक ग्रांट दिता. आतां एकूय स्कूल आमी परमीट करूं ना. पयलीं परमिशन येतलें. आतां जी चडशीं स्कुलां आसा ती कितें आसा फक्त रजिस्टर्ड आसा, तांची नोंदणी जाल्या, तांचें रेकग्निशन जावना. सो आतां आमी जे पोर्टल ओपन केला ताचेर परमिशन तांणी मागपाक जाय. आतां तें परमिशन मागपाची लास्ट डेट आमी तें एक्सटेंड करतले. सो पयलीं परमिशन जातकीर मागीर आमी इन्स्पेक्शन करतले आनी ताचें रेकग्निशन येतलें. आनी रेकग्निशन ज्या स्कुलांक मेळटलें त्याच स्कुलांक ग्रांट दिवपाचें काय ना हो निर्णय गव्हर्मेंट घेतलो. मागीर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे नवे शिक्षण धोरणा प्रमाण फाउंडेशनाक माध्यम भास खंयची आसतली तें स्पश्ट करचें म्हूण मागिल्लें. शिक्षण खात्यान विशय क्लियर केलो, मात बरोबर इंग्लिशीकूय दार उक्तें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.